नमस्कार. पळय मुखेल खबरो. केंद्रान गोरवाचे येरादारीचे निर्बंध घाल्ल्यान मीट ट्रेडर्स काचाबोल. बिफाचो उणाव जायत म्हणून राजकीय विरोधकांक हुस्को. मुख्यमंत्री वग्गी मीट कॉम्प्लेक्सय तोंड उगडिना. सरकार म्हणटा बीफ बंदी नाच. पंचायत आरक्षण आणि डिलिमिटेशनाचो अधिकार राज्य वेंचणूक आयोगाक दिवपाची सरकार करता प्रक्रिया. कुळ कायद्यांतल्यो दुरुस्त्योय सरकार घेतलो फाटी. गावणेकार पॅनलाक गोवा अर्बनाची सूत्र कशीच घेवंक दिनात. 5 डायरेक्टर आसतना कोरम ना म्हणून असिस्टंट रजिस्ट्रारान चेअरमॅन वेचपाची मिटिंगूच घेवंक दिली ना. बसकत आपली. पाच वर्सां आमची चौकशी करूनय आता कित्याक आपयतात. मायनिंग कंपन्यांनी स्कॅम केले ना, ट्रेडर्सांनी केले. तांकां धरात. हरीश मेलवानीच्या मायनिंग एसआयटीक आव्हान. शाळा सुरू. पालक शिक्षकांची धावपळ. पयल्या दिसा पावसाचा आसोर. 2 महिन्याच्या सुटये उपरांत शाळा स्कुलांनी घुमघुमल्यो प्रार्थना. बांबोळे स्कूल कॉम्प्लेक्सांत मात भुरग्याच्या ट्रान्सपोर्टाक हाल. इस्रोन सगळ्यात वजनदार रॉकेट GSLV MK3D1 केले लॉन्च. 640 टनाचे रॉकेट भारताच्या मानवी अंतराळ मोहिमेचे दिशेन पयले पावल. आणि बार्सेलोनाचो आदलो स्टाफ सर्जिओ लोबेरा रोड्रिगीज जालो FC गोवाचो नवो हेड कोच. 2 वर्सांचे कबलातीचेर स्पॅनिश कोचान केली सय. गोंयांत बीफ शॉर्टेज जायत म्हूण ट्रेडर्स काचाबोल जाल्यात. गोंयांत बीफ बंदी ना, पूण केंद्रान गोरवांचे येरादारीचे निर्बंध घाल्ल्यान विरोधकांनी आवाज काडपाक सुरवात केली. काँग्रेस म्हणटा गोंयच्या केंद्रीय मंत्र्यान हाचेर हुस्को उक्तायला, मात पर्रीकार कानार केंस काडटा. गोवा फॉरवर्ड म्हणटा बिफाचेर पक्षाची भुमिका बदलिल्ली ना. आमदार काब्रालान सरकाराची बाजू सांबाळ्ळी. बिफाची उणीव जाल्यार खंय इम्पोर्ट करूं येता. गोवा मीट कॉम्प्लेक्स कांयच उलयना. सुत्रां सांगतात मंगळारा सावन बिफाची शॉर्टेज जावं येता. केंद्र सरकारान गोरवांच्या येरादारीचेर निर्बंध घाल्या उपरांत गोंयांत बिफाची शॉर्टेज जातली म्हूण गोंयांत बोवाळ पडला. गोंयचे मीट ट्रेडर्सय काचाबूल जाल्यात. प्रुडंटान ग्रावंड झिरो तपासपाक गोवा मीट कॉम्प्लेक्सांत वचून पळयले, मात मीट कॉम्प्लेक्सवाले मिडिया कडेन उलोवंक पासून तयार ना. बिफाचो विशय काँग्रेसीन उखलून धरला. गोंयचे फुडारपण करपी केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायकान हाचेर हुस्को उक्तायला आनी पर्रीकार मात कानार केंस काडटा म्हूण काँग्रेसीन फोग काडलो. If Goa government was serious, Goa government would have written to the center and told them that this sort of a policy decision that you all want to take may create adverse effects here. And number two, you see, I don't know what the Chief Minister has spoken. He has said that I'm not aware of any. You said something about blockages. I do not know about blockages now, but what I'm telling you is his own Union Minister of State in the Modi government, Mr. Shripad Naik, has said that there is anxiety in the minds of the people on this beef issue. So there is an admission by the government, by the central government also. He is a central minister. गोवा फॉरवर्ड म्हणटा पक्षाची आदलीच भूमिका कायम आसा. आमगेले पयलींसान धोरण आसा की ज्या मनशाक ज्या तरे खावपा जाय तें खावपा मेळपा जाय. कोणी बॅन बेन म्हणटे आमी मानना कोणाले, ते मागीर कोणाले व्हरू. बॅन म्हणटा ताजो प्रश्न ना. म्हाका जें कितें खावप, म्हाका जर बीफ खावपा दिता हांव बीफ खातलो, हांव पोक खावपा दिता पोक खातलो. म्हाका जशे कपडे वापरपा जाय तशे हांव कपडे वापरतो. थंय प्रश्न काय ना. पूण आतां समज मेळना जाल्यार गोवा फॉरवर्डाचो प्रयत्न कितें आसा ते ना हाडपाचो प्रयत्न उरतलो. मेळना जाल्यार ऑफकोर्स आमदार काब्राल म्हणटा गोंयांत बीफ बंदी ना. उणीव जाल्यार बीफ इम्पोर्ट करपाचो पर्याय आसा. No, if required, see today any business we are not stop. If today if it does not happen yet, then they might see import. What is that? Today when there is a shortage of sugar is being imported.
urea, the shortage, so much import. So if anybody requires such, they will import. I am not saying why government should import. People who require it in the industry has to survive. You can't blame everything. Tomorrow government, you will tell the government to run the hotels. It is not going to be easy. People should import. So it is a choice. It's a choice. There are so many people. It is a choice of a person. So there is no particular ban. Chief Minister on the record that there is no such ban, and we have never stopped somebody bringing from outside state. The states themselves have stopped it bringing. So how are we responsible? You tell me, how is the state responsible? See, it is the entrepreneur who has to, like poultry farming. Today, if you see, if we consume 100 chicken per day here in Goa, 80 to 85 chicken is brought from outside the state. What is the reason for that? So I'm just giving an example. It is not that. So you can't blame the government for everything and everything. बिफाचेर राजकारण तापत आसा. मीट कॉम्प्लेक्साचेर नदर मारल्यार राज्यात बीफ शॉर्टेज जातली हाचे चित्र स्पष्ट दिसता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. पंचायतीचे आरक्षण आणि डिलिमिटेशनाचो अधिकार राज्य वेंचणूक आयोगाकूच आसपाक जाय तशें थारलां म्हूण मुख्यमंत्री पर्रीकार प्रुडंटा कडेन उलयलो. पंचायत इलेक्शना उपरांत खंय कायदो दुरुस्ती जाग्यार पडटली. कुळ कायद्यांतली दुरुस्ती जाली जाल्यार अध्यादेश काडून ना जाल्यार पावसाळी अधिवेशनात कुळ कायदो दुरुस्ती फाटी घेतले. पावसाळी अधिवेशन जुलयाच्या 3ऱ्या सप्तकांत जावं येता म्हूण पर्रीकार उलयला. Government decided to give that delimitation and reservation rights to state election commission. Rights, nahi. We want them to do it because generally it is felt whether it is correct or not. Delimitation and reservations are done with some ultimate target in mind. So I had issued direction that there is no time during this election, but immediately after elections, let us hand this over to election commission, so no one has any question mark on the fairness of the and transparency of the job, and let it be done well in advance, so that people don't have to jump at the last moment. See, if the candidate knows well in advance that this is a reserved, or this is ladies, this is women reservation, this is comes under OBC or SC ST in advance, he will prepare his preparation in another ward if he is not eligible to contest there. So if he knows it in advance, say 1 year or at least 6 months, he has some chance of shifting. Last moment creates a problem. That's why the heartburn. It is not necessary that it is a wrong decision, but the heartburn comes out of last moment decision. So that is the job of election commission, state election commission, to first formulate a guideline and then do it. Now, tenancy actaचेर जर फुडल्या विधानसभा आपोवपाच्या पयलीं आमचे कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण जाली जाल्यार ऑर्डिनन्स काडटले, ना जाल्यार फुडल्या विधानसभेन पास जातले. सो इट डिपेंड्स ऑन, बिकॉज देर आर लिगल प्रोविजन्स. लॉ डिपार्टमेंट हॅज सम क्वेरीज. लॉ डिपार्टमेंट पॉसिबली, आय डोंट नो, आय एम नॉट अवेर, इट डजंट, डिपार्टमेंट डजंट कम अंडर मी. आय हॅव ऑलरेडी approved in principle the concept, so it is moving. It requires some time. Assembly केन्ना आसपाक शकता? Normally assembly comes in, I have not decided, but it comes in the Mid of July. No, not mid, 3rd week of July. It may also depend on president election केन्ना येता, त्या प्रमाणे करूंगा आमी. गोयची राज्यसभेचो सीट केन्ना येता ते हिशोब धरून करूंगा. So some indication on that, and then we will decide about the date of. सरकार गोवा अर्बन बँकेच्या गावणेकार पॅनलाक सुत्रां कशींच हाताक घेवंक दिना. 9तले 5 डायरेक्टर आसूनय कोरम ना म्हूण सांगून असिस्टंट कोऑपरेटिव्ह रजिस्ट्रारान चेअरमॅनाची वेंचणूकूच घेवंक दिली ना. मायनॉरिटी कामत पॅनलाचो 4तलो एकलोय डायरेक्टर बसकेक आयलो ना. असिस्टंट रजिस्ट्रारान बसकेक हरकत घेतिल्ल्यान वातावरण बरेंच तापलें. प्रकरण परत हायकोर्टांत वतलें. गावणेकार म्हणटा हो जनमताचो खून सरकार बँकेंत मेतेर जाता. गोवा अर्बनाच्या गावणेकार पॅनलाक सध्या सरकार कसोच सुत्र हाताक घेवंक दिना. पयलींच 2 कोऑपरेटिव्ह संचालक म्हूण नेमले. हायकोर्टान थंय स्टे दिलो. आता सोमारात चेअरमॅनाच्या इलेक्शनाच्या बसकेक कोरमाच्या नांवान असिस्टंट रजिस्ट्रार आडवो आयलो. सकाळी मिटिंगेत बोवाळ आनी वाद जालो. गावणेकार पॅनला कडेन 9तले 5 डायरेक्टर आसूनय असिस्टंट कोऑपरेटिव्ह रजिस्ट्रारान चेअरमॅनाची वेंचणूक घेवंक दिली ना. मेंबर नाशिल्ल्यान कोरम जायना म्हूण तो सांगता. इलेक्शनाक
कोरम लागता काय मिटिंगेक कोरम लागता नो खंयचीय जी मिटींग आसता न्हू ताका कोरम इम्पॉर्टंट नाही मिटिंग तुम्ही इलेक्शन घ्या म्हणून सांगता तुमका कोरम हांवें मिटींगच कॉल केल्ली न्हू आता ही मिटींग फॉर द इलेक्शन ऑफ चेअरमॅन आनी वायस चेअरमॅन हांगा आतां कितें फक्त जर दोगच जाण आयले जाल्यार कशें मिटींग जावं शकता काय कोरम हो इम्पॉर्टंटच. सरकार बँक ताब्यात घेवंक करता तो जनमताचो खून म्हूण गावणेकार पॅनलान तिडक उक्तायली. सरकाराक कोर्टान एक्सपोज केला म्हूण गावणेकार उलयलो. There is a High Court order clearly restraining 2 people from participating and voting. It's very clear. When this is the case, the strength of the board becomes 9 and 5 are present today. So the presiding officer could have very well held a meeting. He has come with his master's voice. That is very apparent. Indirectly, that is giving a scope to the old board to continue for n number of months. This is totally wrong, against the spirit of the cooperative, and clearly it is what you can see is government and some higher people are behind this all strategy to prevent the new board from coming to power. 100% तातूंत प्रश्न ना. हे तांचे कडेन हांव डिस्कशन मारलें पळय जाल्यार तो बायलो पळयता आनी कोरम पळयता. नांवाचो कोरम 5 न्ही हें आमकां कळना. तांचे कडेन 100 मार्ग. अरे बाबा सत्ते फुडें शाणवट चल्ला. कितले पयशे मोटल तूं कोर्टाक कोणा खातीर? हो सब्जेक्ट आज हे लोकांक कळुनी सगळ्या गोंयांक कळुनी हो खून केला तांणी आमचे सगळे वोटरांचो खून. गोवा अर्बनाचें प्रकरण हायकोर्टान परत पावपाची शक्यताय आसा. गावणेकार पॅनल म्हणटा सरकारान असिस्टंट रजिस्ट्राराक धरून आपल्याक जाय तेच केले. कोर्टाची ऑर्डर आसतनाय बाय लॉ दाखोवन चेअरमॅनाची मिटींग रद्द केली. प्रकरण परत हायकोर्टान वचपाचें. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकीक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. FC गोवान नवो स्पॅनिश हेड कोच हाडून अंदूच्या ISLाचे तयारीक सुरवात केल्या. बार्सेलोनाचो आदलो सपोर्ट स्टाफ सर्जिओ लोबेरा रॉड्रिगेज 2 वर्सांचे कबलातीचेर FC गोवांत रुजू जाता. येता त्या म्हयन्याचे सुरवातेक कोच लोबेरा गोंयांत पावतलो. 40 वर्सांचो सर्जिओ लोबेरा रॉड्रिगेज मूळ झारागोजा स्पेनांतलो. कोच म्हूण ताणें घरचो लास पाल्मास क्लब आनी मोरक्कोंतलो मोग्रेबांत काम केलां. पूण संवसारीक क्लब फुटबॉलांतलो दिग्गज बार्सेलोनाचो आदलो सपोर्ट स्टाफ म्हूण लोबेरा चड फामाद. आतां FC गोवाचो हेड कोच म्हूण नियुक्त जाल्ल्यान लोबेरा खोशी आसा. 60 कोचांच्या अर्जांतल्यान FC गोवान लोबेराक झिकोचो वारसदार म्हूण हें पद दिलां. ही जबाबदारी उमेदीन हाताळटलो अशें लोबेरा म्हणटा. बऱ्या पैकी फुटबॉल लोकांक पळोवंक मेळटलो अशें लोबेरा सांगता. गोंयच्या उदेंत्या प्लेयरांकूय मार्गदर्शन करतलो अशें लोबेरान थारायलां. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. गिव एक ब्रेक.